येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक हेडलायन्स. स्वच्छ भारताच्यो जाता कितल्योशोच घोशणा पूण जायना अंमलबजावणी. देखीक मडगांवचे शार. रिंग रोडा कुशीक उडयल्ल्या कोयराच्या राशीक लागून मडगांव शार जाला विद्रूप. पालिकेन ओडल्यात कानार केस. मडगांव शार आनी भोंवतणीच्यो मोटरसायकल चोरपी दोग जाणांक धरले मडगांव पुलिसांनी. 2 मोटरसायकली केल्यो जप्त. फुडल्या 5 दिसांक उणें तापमान देंवतले 3 डिग्री. नव्या वर्साची सुरवात शियाळी जावपाची शक्यताय. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव शार आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाक जोडपी रिंग रोडा कुशीक कोयराची रास उप्रासल्या आनी ताका कोणूच वाल येना अशें दिसता. कोयर एकठांय करपा खातीर MMC म्हयन्याक 15 लाख रुपया खर्च करता आसतना ह्या कामाक नेमिल्ले कंत्राटदारान मात दोळे धापल्यात अशें ह्यो कोयराच्यो राशी पळयल्यो काय दिसता. पळयात. मडगांव रस्त्या कुशीक कोयरांच्यो राशी पळोवपाक मेळटा, पूण संबंदीत अधिकारी मात ह्या प्रश्नाचेर आडनदर करतात. हांगा कोयर उडोवपी लोकां आड कारवाय कित्याक जावंक ना असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी मडगांव नगरपालिकेक केला. MMC कोयर कंत्राटदाराक म्हयन्याक 15 लाख रुपया दिता, पूण ही सुवात कंत्राटदाराचे नदरेक वचना अशें लक्षात येता, अशें मडगांव शेडो कावन्सिलचो निमंत्रक साव्य कुदिनोन आरोप केला. आमी हांगा रेल्वे फ्लायओव्हर ब्रिज आज मारगांव सायडीन आसा आनी आमच्या फाटल्यान जो गार्बेज आमकां दिश्टी पडटा तो हो गार्बेज स्पॉट जो आसा, ब्लॅक स्पॉट म्हणटा ताका, हो पेरिनियली असोच ह्याच कंडिशन आसता. कोण केन्ना रेग्युलरली ही गार्बेज क्लियर करना आनी येता जाल्यार 15 दिसान नाल्यार 20 दिसान कोण तरी येता आनी उज घालता आनी तो उज घालून एंटायर लोकांक त्रास जाता. हांगा धुवरूय जाता, प्लस इवन जे ट्रॅव्हलर्स जे लोक हे सायडीन वयता तांकांय धुवर खावपा पडटा दिसभर. बापू म्हण एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ताका 15 लाख फारीक करता म्युन्सिपालिटी पर मंथ. प्रत्येक म्हयन्याक 15 लाख फारीक करता आनी इतली आसून सुद्दां हे भाशेन सिच्युएशन जाता. आमी कंटिन्युअसली हाजेर आवाज काडीत आसा की हे इलिगल म्हण हो कॉन्ट्रॅक्ट विथआउट टेंडर केल्लो आसा आनी आतां फ्रेश टेंडर केल्ले आनी तातूंकूय हो कॉन्ट्रॅक्टर क्वॉलिफाय जायना आनी क्वॉलिफाय जायना ते पळोवन सुद्दां म्युन्सिपालिटी आपले रेजोल्युशन घेता, इनवॅलीड इलिगल रेजोल्युशन घेवन ताका कंडिशन्स रिलॅक्स करून घेवपाक सोदता. 5 तारखे जे मिटींग जाल्ली ताजे मिनिट्स आमी 8 तारखे लेटर दिवन मागिल्ले. आमकां 22 तारखेची लेटर एक येता की मिनिट्स दिवपाक शकना कित्याक मिनिट्स कन्फर्म जावना. सेम दिसाक 8 डिसेंबर आमी आनी एकूय लेटर दिल्ली आनी त्या लेटरा मार्फत आमी RTI अंडर फायल्स इन्स्पेक्शन मागिल्लें ऑफ द सेम टेंडर फायल्स जे आसा आनी त्या लेटराचेर आमकां रिस्पॉन्स मेळटा म्युन्सिपालिटींतल्यान की ह्यो फायल्यो आनी ते रेजोल्युशन्स 5 तारखे मिटिंगाच्यो गव्हर्मेंटा धाडला फॉर एप्रुवल ऑफ एक्सेप्टन्स ऑफ द टेंडर. की जेन्ना तुमीच सांगता की मिनिट्स कन्फर्म जावना सो दे कॅनॉट बी इम्प्लिमेंटेड ऑर कॅन बी सर्क्युलेटेड जाल्यार तेच मिनिट्स तुमी फायली कशें लावपाक शकता आनी एप्रुवल कशें दिवपाक जाता, इम्प्लिमेंट कशें करपाक जाता. हाजेर आमी ऑफिशियली इन रायटींग ऑब्जेक्शन दिल्लें आहा इफ दे यूज द मिनिट्स वीच आर नॉट कन्फर्म. मडगांव एक न्यू फॅशन जाल्लो आहा. रोडाचेर सपोज गार्बेज पडटा जाल्यार तो रोडू बंद जाता. पावर हावस टू मारगांव रेल्वे स्टेशन, कोणकण रेल्वे स्टेशन हो जो रिंग रोड स्ट्रेच आसा तो बंद केल्लो आसा गार्बेज पट म्हण त्या रोडार. तेच भाशेन हांगा जेन्ना इतली गार्बेज पडटा आमकां एक भिरांत पडला की आमचो मडगांवचो आमदार हो ब्रीज सुद्दां बंद करपाक नोटिफिकेशन हाडीत म्हण कलेक्टराक आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. मडगांव शारांत आनी ताचे भोंवतणी मोटरसायकल चोरपी 2 जाणांक बिरेस्तारा मडगांव पुलिसांनी अटक केल्या. 2 आरोपी मदलो एकलो सान पिरायेचो आसा, ताका आपणा घरात दवरला जाल्यार दुसऱ्याक मडगांव JMFCन 2 दिसांच्या पुलीस कस्टडीत दवरला. आतां मेरेन पुलिसांनी 2 मोटरसायकली जप्त केल्यात. आज तुमकां आमी दाखयतात की मडगांवांत कितल्योश्यो चोरी जातात आनी ह्यो जायत्यो फ्लॅटांत जातात, घरांत जातात, शॉपांत जातात आनीक ह्याच बरोबर आनी एक चोरी जातात म्हूण त्यो मोटरसायकली चोरपाच्यो. आज पर्यंत मडगांव पुलीस स्टेशनार जायत्यो केसी ज्यो आसात ह्यो रेजिस्टर हांगा केले कडेन आसा. फक्त मोटरसायकल थेफ्ट करपाची, मोटरसायकल चोरपाची आनी हितून भितर चडसो जो हात आसा हो मायनर भुरग्यांना आसा. हे मायनर भुरगीं जे आसात हे कशें करून गाडी चोरतात आनी पुलीस तांकां कशें धरता हेंय तुमकां आमी आतां दाखयतात. आतां पयल्यार पयर गेल्ले विकाक एक साफिरो कोस्ता म्हणून ताणें एक कंप्लेन फायल केल्ली आके साकून की आपल्याली एक्टिवा स्कूटर जी आसा ही घरा भायर दवरली चोरून व्हेली म्हणून. ह्या हेजेर
मडगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिली आनी ह्या कंप्लेनीचे जेन्ना भितर एक जो PI आसा तुळशीदास नायक हेणी टीम तयार केली आनीक सगळी CCTV फुटेज पळोवपा लायली. ह्या CCTV फुटेजीचेर हे जे 2 जाण चोर आसात हे दीस पडले तितूंत भितर एकटो मेजर आसलो आनी एकटो मायनर आसलो. आनीक हे सगळे करता करता अशें कळ्ळें की इम्रान शेख म्हूण तो हो हावजींग बोर्ड दवरले हांगा रावपी हो कळ्ळें तांकां आनीक हेका तेणी अरेस्ट केलो धरलो. धरतरेक तेजे कडच्यान मोटरसायकलूय तेजे कडच्यान रिकवर केली. आनीक तेन्ना कळ्ळें की तुजे बरोबर आसलो तो भुरगो कोण. तेन्ना कळ्ळें की तो मायनर भुरगो म्हणून. ह्या दोगांयक पुलीस स्टेशनार हाडून तेणी मायनर भुरग्याक आपणा घरा धाडले कडेन आसा आनी हो जो एक्यूज आसा 1 नंबर ताका 2 दीस पुलीस कस्टडी दिले कडेन आसा JMFC कोर्टान. ह्या कडेन चडशान चड म्हूण ते मोटरसायकली ना जाता आनी चडांत चड चोरपी आसा ते चडशे मायनर. आतां मडगांव पुलीस पळयतात की ह्या भुरग्या कडच्यान आनी खंयच्यो केस्यो ओपन जाता काय म्हणून खंयच्यान चोरून गेले कडेन आसा जो हितून हो इन्वॉल्वमेंट आसा काय म्हणून हे आतां पळोवपा लागले कडेन आसा. म्हणजे खंय तरी ह्यो मोटरसायकली लोक घेतात आपल्या कश्टाचे पयशे काडून घेतात आनी हे चोरतात आनी खंय तरी स्क्रॅपाक दितात आनी हांगा खंय तरी स्क्रॅपवाल्यांचेर पुलिसेन नजर दवरपाक जाय की हे असले इलिगल जे चोरून हाडटात तेंचे म्हाल घेतात तेंचेर खंय तरी कारवाय जावपाक जाय. आज ही एक्टिवा स्कूटर आसा ती मेळ्ळी म्हणजे हांगा पुलीस खंय तरी एक्टीव जाले कडेन आसा. गोवा 360 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक राव. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेतूल कोस्टल पुलीस स्टेशनाचो PI राहुल नायकान बेरेस्तारा बोट धन्या वांगडा खाशेली बसका घेतली. सगळ्या बोटींच्या धन्यांनी आपले कागदपत्र बोटीन दवरचे अशें तांणी सांगलें. तशेंच सगळ्या कामगारांक देखून वळख कार्डां दिवची असो सल्लो दिलो. राज्यांत पर्यटन हंगाम चालू आसा. ह्या दिसांनी कसलोच धोको जावचो न्हय म्हूण पुलिसांनी हें पावल उखल्लां. पळयात. आज आमी आसात ते बेतूल कोस्टल पुलीस स्टेशन जे आसा ह्या पुलीस स्टेशनार आसात आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा ह्या PIयान आज एक मिटींग दवरली आनी ती मिटींग म्हणली जाल्यार जे फिशरमॅन जितले आसात जे बोट ओनर आसा फिशींग करतात हेंकां घेवन तेणी खंय तरी आज मिटींग दवरली. जशें न्यू इयर लागीं पावता तश्यो सगळे डिपार्टमेंटाच्यो त्याच टायमार मिटींग जातात तेचे पयलीं हे मिटींग घेवपाक सोदनात. आज अशीच एक मिटींग जो कोस्टलाचो बेल्टाचो जो PI आसा बेतूल हेणी घेतले कडेन आसा आनीक आज तांकां तांणी सांगले कडेन आसा की तुमी फाटल्या दिसा पळयलें आसतलें की पाकिस्तानाची एक जी बोट आसा ही कितलीशी ड्रग्स घेवन इंडियन सागर ओशना मेळ्ळे कडेन आसा आनी त्या पुलिसांनी तांकां धरले कडेन आसा. हांगा त्याच धर्तेचेर हांगा कांय जावचें न्हय खंय कांयच वायट प्रसंग कोणाचेर येवचो न्हय म्हणून हांगा आज सेक्युरिटी रिजना खातीर मिटींग घेतले कडेन आसा PIयान आनी त्याच बरोबर तांकां इन्स्ट्रक्शन दिले कडेन आसा जो बोटीचेर काम करता वर्कर्स फिशींग बोटीचेर ताका प्रत्येकाक ID आसतली तांची परमीट आसतले सगळे आसपाक जाय आनी जर सापडले जाल्यार आमी तांकां अरेस्ट करतले हेय आज PIयान तांकां सांगले कडेन आसा. ही डोर क्लोज मिटींग आसली हांगा भितर कोणाक घेतला पण जे बोटवाले आसात ह्या बोटवाल्यान आमकां सांगले कडेन आसा की आमी फक्त सेक्युरिटी रिजना खातीर ही मिटींग घेतले कडेन आसा कित्याक न्यू इयर आसा कित्याक न्यू इयराक खंयच्यान कोणी टेररिस्ट एटॅक सुद्दां जावपाक शकता. ही बरी गजाल आनी असली मिटींग आसात ह्यो घेवपाची गरज आसा आनी ती घेतत जाल्यार ते भशेचो मॅनपावर जो आसा ह्या पुलीस स्टेशनार मेळपाक जाय. कितलो मॅनपावर ह्या पुलीस स्टेशनार आसा वो तेच जाण आसतले कित्याक ते आमचे कडेन उलोवपाक तयार ना. पर्पसा लागून ताका लागून कित्याक फाटीं एक व्हिडिओ व्हायरल जालो की पाकिस्तानाक कोणें जेवले म्हणून तसो लागून. बट आतां कितें डिस्कशन जालें भितर आतां मानेक दिसता म्हणटा PI सारको स्ट्रीक आसतलो एज फार एज फिशींग पास एंड लेबर्स ID फॉर. सो तुमी ID दिनात लेबर्सांक? ID 100% आसता सगळ्यांक. हय. आनी कितें जाय पडटा तितून? फिशींग पास इज मॅन्डेटरी once you go out of fishing. Unless you get a fishing pass, it doesn't issue as a diesel point. And सगळ्यांक ID आसता जाय. गोंयकार जावं बोटीचें काम करता वो भायले कोण जावं ID आसता जाय. 100% ID आमी एश्युअर केला. जावपाक शकता की टेररिस्ट अटॅकूय बी जाल्ले पयले
ते इट कूड बी समथींग इन द सी कळ्ळें तुका दर्यांक कोणूय येवपाक शकता सो ते इट इज अ हेवननेस कोण खंयचे बोट आयली आनी कोण मानाय देंवयले ताका लागून आनी जे आमचे ID कार्ड्स बोटकाराले मानायांचे ते पासत हे मिटींग गोवा 365 खातीर बेतूल साकून रमेश नायक रावत. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि थायलंड या देशांतल्यान प्रवास करपी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक 1 जानेवारी सावन RT-PCR चाचणी सक्तीची आसतली अशें भारतान बेरेस्तारा जाहीर केला. केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवीयान केल्ल्या ट्विटा प्रमाण प्रवाशांनी प्रवास करचे पयलीं एअर सुविधा पोर्टलाचेर आपलो अहवाल अपलोड करचो पडटलो. पळयात. भारतात येवपी सगळ्या आंतरराष्ट्रीय विमानांतल्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची चाचणी जातली. भारताचो प्रवास सुरू केले उपरांत 72 वरां भितर चाचण्यो करच्यो पडटल्यो अशें मंत्री मनसुख मांडवीयान सांगले. कांय देशांनी कोरोना दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान सरकारान सावधानताय उक्तायल्या. कोविड मार्गदर्शक तत्वां खर केल्यात आनी राज्याक आनी संघ राज्याक खंयचेय घडणुकेची तयारी दवरपाक सांगला. भारतात 268 नवे कोरोना संसर्ग जाले जाल्यार सक्रिय दुयेंती 3552 जाले अशें बेरेस्तारा जारी केल्ल्या केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या आंकड्या प्रमाण दिसून आयला. मजगती गोंयांत कांय दिसां आदीं 0 दुयेंती मेळिल्ले. उपरांत काल 9 दुयेंती मेळ्ळे. पर्यटन हंगाम चडांत चड आशिल्ल्यान आनी आंतरराष्ट्रीय चार्टर्ड विमानां राज्यांत येवपाक लागिल्ल्यान राज्य सरकारान राज्यांत आजून कोविडचे निर्बंध लागू करूंक नासले. तरी शक्य आसल्यार मास्क घालप आनी गर्देच्या सुवातींनी वचप टाळपाचे अशी फकत प्रमाणीत मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवक वेवसायीक विसव. फुडल्या 5 दिसांक उणें तापमान 3 डिग्रीन देंवतले, जाका लागून नव्या वर्साची सुरवात शीतळ जावपाची शक्यताय आसा. डिसेंबरांत हवामान गरम उरलें असलें तरी जानेवारीत वातावरण शीतळ उरपाचो अदमास आसा. पळयात. शुक्रारचे हवामान नितळ आनी शीतळ उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दनपारच्या वेळार गरमी वाडटली जाल्यार फांतोडेर सांज वेळार आनी रातचे थंड वारे गळटले. तशेंच शुक्रारा फांतोडेर कांय वाठारांनी उतळ दव आनी धुके पळोवपाक मेळटले, जाका लागून प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. बोट दनयांक खाशेली शिटकावणी ना. 2 जानेवारी सावन हवामान सुके. शुक्रारा फांतोडेर कांय वाठारांनी उतळ दव. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. 2 तारखे मेरेन उण्या तापमानात 3 डिग्रीन उणाव. बोट दनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.